शर्वाणी खेळा आणि सांस्कृतिक क्लबान तिसरी वेटरन क्रिकेट सर्त घडून हाडली। एमपीटी खेळा मळार ही सर्त जाली। बायणाच्या शर्वाणी खेळा आणि सांस्कृतिक क्लबान एमपीटी खेळा मळार तिसरी वेटरन क्रिकेट सर्त घडून हाडिल्ली। शर्वाणी खेळा आणि सांस्कृतिक क्लबाच्या योगेश पेडणेकरान सांगले, हो क्लब फाटल्या 18 वर्सां सावन रक्तदान शिबिरा सयत जायते खेळ आणि हेर उपक्रम घडोवन हाडटा। क्रिकेट सर्ती घडोवन हाडल्यात। फुडल्या वर्सा दिग्गजां खातीर लेदर बॉल सर्तीची तयारी चलयल्या अशें पेडणेकरान सांगले। Capreshwar boys of Sada. Sharwani has been organizing this tournament for last. This is the third. I think this is the third tournament. Above 40 came into our mind. I am also part of Sharwani. So basically, we also get very enthusiastic to come and play this. Actually this time they invited us to as a port team to participate in this tournament, and accordingly we made a team. Raghova was also a part of our team today, so we also enjoyed basically. Played a very good match first. In fact, there were no players, but we gathered somehow and made it to 11. आयज म्हाका खरेंच आयचो दीस सगळ्यान बरो दीस कहो दिल्लो। आयज हिंगा हेंच्यांनी म्हाका एज अ चीफ गेस्ट म्हणून इन्वायट केलो। आमचो लेट हिंगासर बोर्ड मारलेलो लेट संतोष सालगांवकर, ही वॉज वन ऑफ द क्रिकेटर, आनी त्याच्या मेमोरीन 3 तेंच्यांनी टुर्नामेंट केला, जे तिनूय टुर्नामेंट सारके वंडरफूल जाला। तेतूंतले 2 टुर्नामेंटाक हांव आसलो हिंगासर विटनस, आनी हो ग्राउंड हो मेंटेन केला। हो शर्वानीचे भुरगे आहा ते येवन हिंगा खेळटा सकाळी, त्या खातीर हो ग्राउंड मेंटेन केला। आनी वेंटर जे आहा आफ्टर 40 इयर्स जाले म्हणल्यार कामाक वचोन लोक क्रिकेट सोडटात आनी आपल्या फॅमिली लायफान आनी कामान बिजी आसता, पण हे भुरग्यांनी जे वेंटर टुर्नामेंट केल्या कारणान जे आमची पयलींची जी कला आसलेली ते दाखोवपा खातीर भुरगे फुडें सरता आनी क्रिकेट खेळपाक येयल्या। अबव 40 इयर्साचे सगळो आयचो टुर्नामेंट आसलो वेंटर्स अबव 40 इयर्स, त्या खातीर तेंच्यांनी 40 इयर्साचो जो टुर्नामेंट केला मुर्मुगांवान 3 वर्सां जाल्यार ते टुर्नामेंट करता, आनी तेंची जी स्ट्रेंथ आसा शर्वाणी बॉयज सगळ्यांचो एकवट आसा, ते एकवटान तेंच्यांनी 3 टुर्नामेंट केल्या। आनी खरेंच एक यंग भुरग्यांक आनी इतल्या मुर्मुगाच्या लोकांक खेळपाक हिंगासर 10 टिमी म्हणल्यार तूं इमॅजिन कर कितले प्लेयर्स अबव 40 ह्या ग्राउंडार खेळ्ळ्या आयच्या दिसा। ऑलमोस्ट एक 18 वर्सां जाली स्टार्ट जाल्यार। 18 वर्सां क्लब आमी एवरी इयर टुर्नामेंट्स ऑर्गनायज करता, सोशल वर्कूय करता, आमी स्पेशल चिल्ड्रन स्कुलान करता, ओल्ड एज होमान करता, ब्लड डोनेशन कॅम्प्स ऑर्गनायज करता, आनी हे वेटरन्स आमी आतां 3 वर्सां हालीं ऑर्गनायज करता। सो आतां वेटरन्साक आमकां बरोच रिस्पॉन्स मेळोंक लागला। आमी आतां हेज्या फुडें आतां लेदर बॉलानूय वेटरन्स करपाक चिंतता, सो पळोवया आतां। युजफाक कितले टिमी आसलेल्यो आनी आयज कितल्यो टिमी पार्टिसिपेट केले खबर? 8 टिमी आसलेल्यो। 8 टिमी आसलेल्यो आनी सद्याक फायनल मॅच रुटीन कोणाचे? काप्रेश्वर आनी शर्वाणीच्या मदीं फायनल मॅच जाली। सो गेमूय बरी जाली, टफ मॅच जाली आनी ऑलवेज बेस्ट टीम विन जाता। सो शर्वाणीन आपले बेस्ट दिले हांगा। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू।